जाणी गोंयांत तशेंच गोंया भायर नाट्यमाची गाजयली ते मास्टर दत्ताराम आनी संगीत क्षेत्रांत जांकां भजनी सम्राट म्हणून वळखताले ते दत्ताराम होनाजी वळवयकार ह्याच वळवय गांवचे। हाचे वयल्यान तुमकां कळून आयलाच आसतलें आयज आमी खंयच्या गांवांत आयल्यात ते। मांडवी कांठार वशिल्लो हो वळवय गांव आनी हांगचो मुखेल वेवसाय म्हणल्यार दर्यावर्दी वेवसाय। हांगा फाटलो कितलीशींच वर्सां फाटलो कितलोसोच तेंप रेवेचो धंदो चालूच आसा आनी चलत आसा आनी आयजूय तो चलता। ह्याच वळवय गांवांत गजांत लक्ष्मीचें देवूळ वसलां। एके वटेन मांडवी न्हंय, शेतां भाटां आनी दुसरे वटेन लोकवस्ती आनी ताच्या मदीं आशिल्लें हें गजांत लक्ष्मीचें देवूळ आयज आमी तुमचे भेटेक घेवन येता। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी दर एका देवा फाटल्यान वा देवी फाटल्यान आशिल्ले आख्यायिके प्रमाण ह्या देवी फाटल्यान एक आख्यायिका आसा। देवी हांगा कशी पावली ताच्या फाटल्या आख्यायिका हांवूच तुमकां सांगता। कितलींशींच वर्सां पयलीं ह्या गांवांत लांकडांचोय धंदो चलतालो आनी हांगासरलो तारवटी मनीस जळवाचें लाकूड मदेराचें लाकूड व्हड्यांनी भरून वास्को, म्हापशां, पणजे, हळदोण, चोडणा, दिवाडे आनी दर्याक लागीं आशिल्ल्या गांवांनी पावयतालो। अशेंच एक दीस व्हड्यांतल्यान येतना केळबाई देवीची मूर्त वळवय पावली आनी जेन्ना ती वळवय पावली तेन्ना ती व्हड्यांतल्यान काडल्या उपरांत लोकांक हें लक्षात आयलें की ती गजांत लक्ष्मीची मूर्त म्हणून। तिच्या कुशीक आशिल्ले हत्ती पळोवन वा तिचें शिल्प पळोवन हें लोकांच्या लक्षात आयलें। गांवच्या लोकांनी अशें मानून घेतलें की देवी आपूण जावन ह्या गांवांत आयल्या आनी ताका लागून देवीक हांगाच स्थापन करून घेतली। आमचो हो गांव वळवई हो केन्नाच इल्ल्या भागांनी आसलेलो आनी एक हे येवन पूर येवन बुडटालो तो बांद ओहळ घालून तो हळूहळू तो एक वसाहती काडलो आनी तेजे वयल्यान नांव हें वळवय अशें पडलें। ओहळ म्हणजे बांद घालून ते एक वसाहतीक अशें आमचे जाणटे सांगताले। आनी आमचे खास करून ह्या गांवांत मुख्यतः खारवी समाज सगळे तरेचो, तारी समाज, शेट, दुसरे परब, फट्टे, शिरोडकार असे कितलेशे तरी हळदकार असे सगळे तरी लोक हांगा रावता आनी बऱ्या भाशेन कसलोच भेदभाव नासतना द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप। तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें। ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें। मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात। गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षात येतकच न्यूट्रल व्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें। मॉडेलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट
हाच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. ह्या गांवान सगळ्या उत्सवान सहभाग घेता आणि देवीचे भावनेन आज सगळे कार्य बरे भशेन सगळे जावन वता. आमची गजांतलक्ष्मी ही आमचे जास्त अशे भाव आनी आमचे जाणटे पुर्वज तेन्ना गॅस बी तसलो कांय नासलो. लाकडाचो वेव्हार बरो चलतालो आनी तो हांगसून गांजां खाण्यापार थंयच्यान हे घेवन तेन्ना व्हडलेशे गाडयांची रहदारी नासली आनी व्हड्यांसून ते पणजे पावयताले आनी थंयच तेंचो वेव्हार सुरू जातालो. आनी चडशी पोडगी आमची हे वळवय गांवचे सगळे जे कोण आसा तेजी पोडगी फक्त ह्या वेव्हाराचेर लाकडाचेर चलताले. एक व्हडें पावना म्हणून सांगडी गेल्यो, 2 व्हडी जोडाप ती सांगडी करून ते पणजे पावयताले. पणजे पावून थंय सगळे वेव्हार थंय जातालो आनी मोठ्या प्रमाणान तेजे पणजे सारकेल्या शहरान सगळ्या गोंयचे जितके शहरां म्हण आहा थंयच्यान ते ट्रान्सपोर्ट जाताले. अशें करून हे चलताले. पण जेन्ना थंयच्यान लाकडां हाडटाले हे करता. आतां देवीच्या मनान कितें जालें हांव नकळो, पण उसगांवचे सायडीसून गजांतलक्ष्मी ही केळबाय पयली ती ह्या व्हडयेनसून भाविकांनी हाडली. तेका एक आनीक खूब आख्यायिका आसा. ती आपूण येता म्हणली. थोड्यांनी थंय उसगांव उठयले की आमची चोरयां हाडली, कित्याक ती आहा ती तिच्या मनान हांगा वळवय ह्या स्थानान रावपाची आनी ह्या गांवान नांदपाची तिजी इच्छा झाली. त्या प्रमाणे सगळ्या गांवकारांनी एक जावन हे शिल्प केळबाय म्हणून हाडली. पण शिल्प पळय जाल्यार ते 2 हत्ती कलावंत मंडळी आनी मदी देवी असो अभिषेक चलता. ताका लागून ती गजांत तो अभिषेक करता म्हणून हेजे गजांत लक्ष्मी अशें तिगें नांव धारण जालें. आनी आजून पासून ती शांतादुर्गा गजांत लक्ष्मी अशी नांवारूपाक वता. आज वळवय स्थळान तिजे खुबशे उत्सव जाता आनी चडशे करून उत्सव आमच्या गुढीपाडव्याक सुरू जाता. गुढीपाडव्याक हांगा वर्साचो अहवाल धार्मीक वाचलो जाता. तितून सगळी म्हायती मेळटा. थंयच्यान ते सगळे कार्यक्रम आमचे सुरू जाता. हांगा वेगवेगळे उत्सव जातात, पूण गोंदूळ हो हांगाचो मुखेल उत्सव जो गोंयभर फामाद. तशें पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना गोंदूळ म्हणटा तेन्ना आमच्या लक्षांत येता तो महाराष्ट्राचो वा कोल्हापुरांत जावपी गोंदूळ. पूण तो गोंदूळ आनी हांगा जावपी गोंदूळ हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. तशेंच गोंदळाचे सुरवातेक म्हणजे होळये पासून जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना गुरू बसता आनी गुरू बसपाची हांगा परंपरा आसा. देवळा फुडल्यान जें पेड आसा थंय गुरू बसता आनी जे लोक येतात किंवा भावार्थान जे भक्त येतात तांकां आशिर्वाद दिता. पूण अशी एक परंपरा आसा की गुरू हांगा बसता तेन्ना तो आपल्या घरा वचना, तो खंयच वचना, तो देवळांतूच रावता. आनी अशा वेळार ताका जेवणाची वेवस्था वा बाकीची वेवस्था कशी जातली हो प्रस्न तुमकां पडला आसतलो. जाल्यार परंपरेन माधुकरी मागून गांवचे भुरगे सगळे घराघरांनी भोंवून म्हणजे घरान शिजयल्ले खंयचोय पदार्थ पयलो मान गुरूक म्हणून ताका काडून दितात आनी ते भुरगे घेवन ते जेवण घेवन हांगा येतात. दर एका घरान वचून ही मागपाची परंपरा आसा. तशेंच गांवचे लोक वा गांवा भायले लोक हो प्रसाद म्हणून हें जेवण जेवपाक, गुरूचें जेवण जेवपाक मुद्दम म्हणून हांगा येतात आनी तो प्रसाद घेतात.
नवरात्रोत्सवाचो उत्सव सगळ्याच देवळांनी व्हडा उमेदीन व्हडा दबाज्यान मनयतात. पूण हांगा मकर जे सजयतात ते वेगवेगळ्या तरेन म्हणजे सातूय रातींक वेगवेगळ्या तरेन ते सजोवप आनी वेगवेगळ्या फुलांनी सजोवप अशें वेगळी गजाल हांगा एक पळोवपाक मेळटा. ती नवरात्रोत्सवाच्या वेळार पळोवपाक मेळटा. रूपेण दुर्गेची हालो करण्या साजरी, रूपेण दुर्गेची हालो करण्या साजरी. अखंड तुझा शिष लाभू दे आम्हा संसारी, अखंड तुझा शिष लाभू दे आम्हा संसारी. रूपेण दुर्गेची हालो करण्या साजरी, रूपेण दुर्गेची. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तू भगवती. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तू भगवती. श्री गजांत लक्ष्मी, श्री गजांत लक्ष्मी. आम्हा कुणाची. तू कुष्मांडा तू स्कंद माता, तू कात्यायनी तू पार्वती. तू कुष्मांडा तू स्कंद माता, तू कात्यायनी तू पार्वती. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तू भगवती. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तू भगवती. श्री गजांत लक्ष्मी, श्री गजांत लक्ष्मी. द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप. तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें. मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात. गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकच न्यूट्रल व्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें. मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेंत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. श्री गजांत सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. नमस्तेस्तु महामाये स्त्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते. श्री गजांत लक्ष्मी नमस्तुते. आमकां वर्षान आमी कुलदेवतेक न चुकता येता. आमकां देवीचो खूब आशिर्वाद आहा.
जशी सर्वांक, कारण देवी म्हटल्यावर जगदंबा ही सर्वांची देवी आसा, तिच्यामुळे सर्व जगत जननी ही सर्व आपल्याच पदराखाली म्हणजे आपल्याच ते नवरात्र सोडून इतरही उत्सवाक आमी अत्यंतिक प्रितीने आमी हजर असतात तिथे. तेन्ना इतलेंच सांगूंक सोदता की देवी गजानन लोक सगळ्यांनी या नवविधा आखरी या ठिकाणी या नवरात्रांनी कीर्तन जशें आरती मकर सजा सगळें चाललें आहा, तेव्हा सर्वांनी उपस्थित राहून जेका फावता तेणे उपस्थित राहून तेणे या कीर्तनाचो लाभ घेवचो, जेणे करता आपल्या कीर्तन प्रिय भगवंताला हे प्रिय आसा. तशेंच सर्वांच्या कीर्तनान आपल्याक खूबशें शिक्षण मेळटा की जेणे करता आपलेलें फुडलें जीवन आपण बदलू शकता. अशें कीर्तनाचो महिमा आहा. कीर्तन समर्थांनी म्हटलेलें आहे की श्रवण हा कीर्तनाचा आरंभ म्हटलेले, श्रवण भजनाचा आरंभ, श्रवण सर्वारंभ, श्रवणे होय स्वयंभ सर्व विषयी. तस्मात हे कीर्तन श्रवण करावे आणि आपले साधन जे आसा ते आपले मनी धरावे. त्या मनी योगेन आपल्या जीवनाचा उद्धार करता येतो. कारण आपण तर किती आम्ही संतांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही वैकुंठवासी आलो. याचं कारण अशी बोलिले जे ऋषी साच भावी वर्ताया. जे ऋषी मुनी जे श्रेष्ठ थोर जाऊन गेले आहात त्यांच्याने जसे वागला आणि त्यांच्याने जसो उपदेश केला त्याप्रमाणे वागीत तर प्रत्येक मानवाचे या कलियुगात कल्याण असा. भवानी मातेच्या समोर नतमस्तक झाले आणि सांगितलं, माते मरणाची भीती माझं नाही, परी एकच आशा राही अंबिके. महाराष्ट्र मुक्त झालेला नच दिसला या शिवबाला. अपेक्षा एकच होती की हा महाराष्ट्र या मोंगलांच्या तडाख्यातून मुक्त करावा, इथे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करावं अशी इच्छा होती. अशें म्हणटात की जर देवीक आपल्या भक्ता कडच्यान कसलें कार्य घडोवन हाडूंक जाय जाल्यार तें कार्य ती आपल्याक जाय तशेंच घडोवन हाडटा. अशेच तरेचो अणभव एकल्यान अणभवला. माझे नाव सुरेंद्र वळवयकर. हांव वळवय गजानंत लक्ष्मी संस्थेचो अध्यक्ष आसा. आमची महागजानंत लक्ष्मी म्हणजे गजानन लक्ष्मी हिची प्रचिती खूब वळवय अशी व्हडली आसा. सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्या वडिलां कडल्यान म्हणजे म्हाज्या पुर्वजां कडल्यान आमकां पारंपारीक हितूनच्यान आमी चौगुले म्हणजे 4 चौगुले आसा तेंचे आमचे एक चौगुले अशें आमकां मानाचें स्थान आसा तितून. तर अशेंच एक दीस म्हणजे आमकां ते देवाचे म्हणजे एक खंयचे देवीचे जर कितें कार्यक्रम आसता तेन्ना आमच्या घरांचो एकटो मनीस जाय पडटा आनी देवीची जी मुर्ती आसा आमची ती हाडपाचो योजना जाली आनी अचानक तेंचे वयपाचें ठरलें. आनी आमच्या घरांचे म्हाजो भाव आव आनी बाबा तिगूय मुंबय आसलेले, हांगा कोण नासलेलो. म्हणजे आमच्या घरांचो वयतलो कोण अशी परिस्थिती जाल्लेली. काय खबर ना, हांव अचानक ते दिसा म्हणजे काही काम नासतना हांगा पावलो आनी हांगा पावताच त्या टायमा वयली कमिटी जी आसलेली त्या कमिटीन म्हाका सांगलें, अरे आतां सांजचे आयज वयपाक जाय, आमकां मुर्ती हाडपाक, देवीची मुर्ती हाडपाक जाय. आनी म्हाडे कांयच ना, एक जोड घेतला आनी हांव डायरेक्ट थंय बेंगलोर गेलो. मुर्ती घेतली, मुर्ती पळयली आमी. मुर्तीचे म्हणजे अक्षरशः 4 दीस थंय रावले, देवी वांगडा हाडली. हे अशे देवीचे खुबशे हे आसा आमच्या वांगडा. अशी आमची ही देवी थोर म्हणजे तिजे कडेन जर कितें मागलें मनांच्यान जाल्यार तिणें केन्नाच पुरे करुना अशें जावना. हे आमकां म्हणजे आमी अशे म्हणजे सगळे आमचो जो गांवचो लोक आसा तो तिच्या सदांच देवळान म्हणजे तिच्या भक्तिभावान जे तिच्या देवळान वयता तिजे कडेन जें मागता तें सदांच मनोभावे पूर्ण जाता. अशें ती आमच्या फाटीशी रावता. देवीची इत्सा आसत जाल्यार कसलेंय काम ती आपले इत्से प्रमाणूच करून घेता. देवीची आशिर्वादाची अनुभूती कोणाकूय मेळत जाल्यार वा एक अशी गजाल जी सादेपणान हांव करूंक शकना वा ती गजाल म्हजे कडेन जायना आनी देवीच्या आशिर्वादान ती जाता आसत जाल्यार आयकुया असोच एक अनुभव.
न्यूट्रल व्यू प्रायव्हेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप. तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेंच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें. मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात. गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकच न्यूट्रल व्ह्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें. मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेंत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. देवीचे कृपे खातीर अशें कितें हांगा चमत्कार घडोवन येता की बाबा तेज्या खातीर हांव एक नॉर्मल मनीस न्हू की बाबा गुरू म्हणून थंय वावुरता आनी ह्या रिजनाचेर म्हाका कसलेय बाबा कितें अडी अडचण येयली जाल्यार ती हांव सहन करपाची म्हाजी शक्ती आसता. सांगपाचें म्हटल्यार घरा कडेन हांव किंवा घरा भायर चपला शिवाय म्हाजें खंय येवप वचप जायना. पण त्या दिसांनी 13-14 दिसांनी हांव सबंद गांव चपला शिवाय भोंवता. पण तरी पण बाबा एक फातर लागलो किंवा कितें बाबा कितें लागलें आनी बाबा पांयांतल्यान रगत येयलें अशें केन्नाच दुखापत जायना कांय ना. दुसरी गजाल आमचें पळय जेवण आसता हरशीं आमी घरा कडेन जेवता पण त्या दिसांनी म्हाजी जेवणाची सोय हे गांवचे थोडे भुरगे म्हादवगिरी मागून गांवांतल्यान कितें घरा कडेन कितें शिजयता तें पयलें मान म्हणून काडून ते पयलीं म्हाजे कडेन गुरू कडेन पावयता आनी तें आमी सगळें मिळून मिसळून आमी जेवण करता. अशे लोकांची थोडी भावना आसा की बाबा मुद्दाम लोक भायरसून म्हणल्यार वळवयसून तशे वळवय भायले सुद्दां लोक मुद्दाम ते जेवण जेवपा येता फक्त ह्या हेजेर की बाबा तांकां तो प्रसाद म्हणून आनी त्या प्रसादाचेर तांकां खंय तरी बाबा मानता. ह्या लोकांक अशें अनुभव आसा की बाबा खंय तरी बाबा एक बाबा रोग निवारण जावप हे सुद्दां तांकां अनुभव येयल्ले आसा. फस्टूच टायम जेन्ना पप्पा पयलीं गुरू बसतालो तेज्या मागीर म्हणल्यार पप्पा आसतनाच हांवें गुरू बसप घेतलेलें आनी गुरू जेन्ना बसलेलो अशें आमचें हें आसा की बाबा थोडी थोडी कार्यां आमी ती वांटून दिल्ली आसा. तितूंतले पयलीं गुरू उबो रावता तेन्नाच आमचो मांड शिंपप आसता आनी ते आमी एका घरान दिल्ले आसा की बाबा त्या घरान येवन ते मांड शिंपप. पण तांकां सुतक आसल्या कारणान हो एक म्हाजो अनुभव तांकां एक सुतक आसल्या कारणान तांकां तो मांड शिंपोवपाक मेळोंक ना. आनी देवीची अशी एक चमत्कार थंय घडलो की बाबा त्या टायमार समराचो टायम त्या टायमार पावस पडलो आनी देवीन आपलो मांड शिंपोवन घेतलो. अशे खुबशे अनुभव आमकां येयल्ले आसा. गोंयभर फामाद आशिल्लो गोंदूळ हो उत्सव जंय जाता तो गांव वळवय आनी त्याच गांवांत हें गजांत लक्ष्मीचें देवूळ आसा. हांगाचे लोक जर कसलेंय काम आसत वा ह्या गांवचे लोक जर कितेंय आसत जाल्यार पयलीं देवीक विचारता आनी कसल्याय कार्याचो पयलो मान ह्या देवीक दिता आनी ताचे उपरांत ते आपलें काम करतात. अशा ह्या गांवांत हें गजांत लक्ष्मीचें देवूळ सगळ्या लोकांचेर आपलो आशिर्वाद दवरून ही देवी सगळ्यांक राखता सांबाळटा आनी लोकांचो सांबाळ करता. जीवनाची स्फूर्ती तू ह्या मनाची आलो भवती तुमच्या भीती आम्हा कुणाची. तू कुष्मांडा तू स्कंद माता तू कात्यायनी तू पार्वती. तू कुष्मांडा तू स्कंद माता तू कात्यायनी तू पार्वती. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा तू भगवती. तू शैलपुत्री तू ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा तू भगवती. श्री गजांत लक्ष्मी श्री गजांत लक्ष्मी